नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुम सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 23चे उपाख्यान म्हळ्यार 23rd एपिसोड येवन पावलेच. हाचे फुडले उपाख्यानांतू आमी जानकी म्हणून एक शिक्षकीले एक प्रकरण काण घेतिल्लें आसा आनी तांचे कसो पुरो जाल्लें म्हणून डॉक्टर मम्मान सांगिल्लें आसा. ह्या विशयारी मुखावयले माहिती दिवच्याक आमगेल संगात आसाचे प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आजच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मम्मा, आता फुडल्या उपाख्यानांतू आमी व्हिडिओ जो तुम्ही सांगिल ताजे एक्सप्लेनेशन जो पुरा भारी एक चंद एपिसोड पळयलेले आसा जानकी केसाचे. हाचे केसाचे मुखावयल भाग कह जाता ते न्याय कशी तुमी दिवयताची म्हूण सांगता आमकां. या आतां ब्रीफ जावन सगळेंची शॉर्ट कोर्स सांगी म्हूण जाल्यार जानकी एकली ट्रायबल फॅमिली म्हणजे परिशिष्ट पंगडाची एकली चेल्ली. तांगे बॅकग्राऊंड कसं म्हणून जाल्यार तांणी हायस्कूल थंय वाजेनाची जाल्यार ही चेल्ली BSc जाता MSc जाता B.Ed जाता तिगेले जावन ती सगळे कम्युनिटीन तूं मस्त शिकिल्ली म्हणून नांव पावता. ती कविंगड कडेन काम मेळटा म्हण असले ती वचना अम्माला अन्ना वोट राबता म्हणून चिरकाडे म्हणल्यार सान गांवांत ब्रह्मावरा लागी सान गांव ती राबता. ती जंटी निर्देशक कृष्णमूर्ती म्हणून मैसूरा एज्युकेशन डिपार्टमेंटा जंटी निर्देशक तो ती कागद बरोवन सांगता तूं कसले अप्लाय करना कॉलेजात सरकारी वेकेन्सी तुमगेले कितें दवरलेले तुमगेले आमी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायबान कोणाय आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेळनाचें तूं कसले या ना म्हणून प्रायवेटान काम करचे बदला सरकारी हक्क काम केले सौलभ्य चड म्हणून असो तांणी पेटयला ना म्हणून ती अप्लाय करता. अप्लाय करून ती हांव परिशिश्ट पंगडाच म्हणून सर्टिफिकेट्स दिता त्या पुरो एग्जामिनेशन करता ती तिका इंटरव्यू आपयता ती मैसूरांत इंटरव्यू जाता तर अपॉयंटमेंट मेळटा. अपॉयंटमेंट मेळ्ळी ती 52 दिवस काम करता मोंटे पदव म्हणून बेळतंगडी तालुका असते. काम केल्या नंतर लास्ट तिका एक नोटीस येता तुका टर्मिनेट केला कित्याक म्हळ्यार इट वॉज रिजर्वड फॉर शेड्यूल ट्रायब परिशिश्ट शेड्यूल कास्टाक रिजर्व केला तूं शेड्यूल कास्टा नाही त्या निमित्त शेड्यूल ट्रायब तशें तुका जायना आनी तूं कसं म्हणत तुवंच अन्याय केला म्हणून आम्ही केला म्हणून सांगून ताजी नाही तूं केला म्हणून सांगून ती कुडले वता प्रभाकर बंगेर म्हणून तांगेले MLA ते सुळ्यान तूं तागेले वता बेळतंगडी थंय वता. नंतर एज्युकेशन मिनिस्टर मोटम्मा म्हणून आशिल्ली तिगेले वता कोणाले गेले न्ही तिगेले आमी कसले करचो जेन्ना रुल्स तशे आसा म्हणून सांगून एकडच्यान ती फुडलें काम केलेलें शारदा हायस्कुलान तूं विंगड जेन्ना अपॉयंटमेंट करून दिला तिका ते कडेन येना हे कडेन येना ह्या स्थितीर ती आमगेले येता. आमी कशें केलें म्हळ्यार इमिडिएट जावन घेयन तिगेले पुरो हिस्ट्री सगळ्यांची बरोवन घेयन आमी बेंगळूर आशिल्ले तुगेले मैसूरांत आशिल्ले जॉयंट कमिशनर कृष्णमूर्तीक पर्सनल कागद बरयला हांवें. कित्याक म्हळ्यार ह्या चूक तुमगे पर्सनली तुमगे निमित्त जालेले ती जाय म्हणून केलेली न्ही तुमी तें कागद बरोवन घेयन मागीर ती निमला आदेश आमचे परिशिश्ट जाती म्हणून आसा हांव परिशिश्ट जाती न्ही म्हणून सांगून केलें कांय दिना ते मुखार या म्हणून सांगून तुमगेले कन्फर्म केलें मागीर तुमी अशें केलें त्या निमित्त ताजें सोल्युशन तुमी काडपा शिवाय आमी न्ही कशें करता म्हणून सांग. आमी ताका 15 दिवस दिले 20 दिवस दिले कसरे जाय न्ही जाल्यार कुठले म्हणून आमी त्या नंतर आमी एक ते प्रकरण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय घालें. हांव तूं पळया आमी ताणें बिडुगडे आदेश तुमी ऑलरेडी ताजे फुडले एपिसोडांत पळयलां हांगा आदेशाची आतां तो एक कॉर्नरारी एक इंट्रोडक्शन म्हणून आसा तातूं ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಕೆಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗಲೂ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು पुढे जानकी म्हणाले 3-4 वर्ष पुढे तिघे कसं चूक नाशी तिक पटेले आता हिगेल कसं चूक नाशी एक शिक्ष दिली म्हणून सगळं म्हळ्यार ह्या कसं मनुष म्हळ्यार टू अट्रॅक्ट पिपल्स अटेन्शन कुडे पळयता ती हांगा पळय आमी जागृत पळयाची
दलित बाले मेले अन्याय, दलित बाले असल कसं नाही घालतली त्या घालनी पण आधी हे क्रेडिबिलिटी इन्क्रीज करशाक तुम्ही कसं करता म्हणसले री कसं नाही उत्प्रेक्षणा अशी एक हेडिंग दिवका ते हेडिंग तशी आसा त्या टिके यार तप्पू याರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ कोणाला चुकी कोणाला शिक्षा म्हणून त्यानंतर बिडुगडे आदेश सगळे ॲज इट इज घाले की त्यामुळे जनानंही वचू का बिडुगडे आदेश कसं म्हणून सांगू म्हणे पण आता हें तात स्पश्ट आसा त्या आदेशान तूं ह्या प्रिंसिपलान दिलें तिका तुवेंची चूक केल्या म्हणके परिशिश्ट जातीक रिसर्व जालेलें तूं परिशिश्ट पंगडा जावन गेलो तुवें ताका केलें म्हणके तिगे चूक जाल्या म्हणके बिडुगडे आदेश दिले ह्या दिल्यार कसं नाही चलनी त्या निमित्त आतां आमी कसं म्हळ्यार जनाक सगळेंच एक्सप्लेन केलें सगळे आर्टिकलान तूं तिका कसं कसं न्याय दिलें तें जालें मागीर तिका शासकांक दाखोवन मेळ्ळी कार्यांक दाखोवन मेळ्ळी आतां न्यायांगात तूं साथ दिना म्हूण म्हणटाची कित्याक म्हूण जाल्यार युजली मोस्ट करतले हेच फ्रॉड करतले पॉलिटिशियन्स जावं ब्युरोक्रेट्स जावं तांणी हेच वाट रॉंग अपॉइंटमेंट दिवचे मागीर डिसमीस करचे इतले आमी आमगेले फुडले उपाख्यानान तूं डिस्कस आतां तांगेलें दायनतील काम तुमी जनान करूं कित्याक म्हळ्यार हें डेमोक्रेसी हे प्रजातंत्रांत तूं केन्नाय जनालेची एक त्या निमित्त लास्ट ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬಹುದು तुम्ही न्याय दिवचे साध्य सर कित्याक म्हळ्यार हे प्रजातंत्रांत तूं प्रजेची ओडया त्या निमित्त तुम्ही ओडया जावन गेलो अन्याय जाला म्हूण कळले पण न्यायांगाच्यान दिवचें जायना शासकाच्यान गरनाची त्या निमित्त तुम्ही कसले करून आसा तुम्ही या प्रति हाजी हे अधिकारीक नाव समेत गेला आम्ही एन कृष्णमूर्ती जंटी निर्देशकರು सार्वजनिक शिक्षण इलाके मैसूरू विभाग मैसूरू ते कसं लागेल म्हळ्यार पण असले लेटर्स तुम्ही लेटर्स टू एडिटर वाजिताची लेटर्स टू एडिटर म्हणून कसं की एक बस ना युनिव्हर्सिटी वच्चे बस ना संबंधपಟ್ಟವರು ಗಮನಿಸಿಯಾರೆ म्हणून ते हँड करतात कोण संबंधपट्ट म्हणून ना कोणाही ते कॅर करणार कसं संबंधपट्ट हांव नाही म्हणून प्रत्येकान लागचे हांगा तशें नाही आधी संबंधपट्ट तूं कृष्णमूर्ती तुवें क्रिएट केला प्रॉब्लेम आता तूच एंड कर का म्हणून सगळं ताका कागद बरयाची म्हणून जनाक आमी रिक्वेस्ट केले तो तुम्ही आदेश दिव का म्हणून सांगलो तूं हे नमुच्या काय आमी नमुच्या जाय न्ही आय थिंक मोर देन 17,000 लेटर्स पण पोस्ट कार्डाने बरे म्हणून सांगितलें आमी पोस्ट कार्ड तुमी बरयाची म्हणून सांगलो ताणें बरोवन घेवन ताची कॉपी आमकां दिवन पठयली तशें जावन आमकां कळ्ळें इतले लेटर्स केला हांव सांगलो ते लेटर्स गेलेले ते सगळें डिपार्टमेंट शेक जालें कितलीं जाणां एज्युकेशन मिनिस्टराक बरयलां आगे लोटूची कितलीं जाणां सेक्रेटरिएटाक बरयलां एज्युकेशन सेक्रेटरिएटाक पण इतले अन्याय जाला ह्या अन्याय आमी थंयसून घेवचे साथ दिना त्या निमित्त कुर्ले तिके पोजिशन वापस दिवका म्हूण सांगिल्लो अशें थावजंड्स ऑफ लेटर गेले गुरुवार आर्टिकल पब्लिश जाला शेनवाराची एज्युकेशन डिपार्टमेंटा विधानसौधात गेलो उदयवाणीक फोन तेन्ना मोबायल ना उदयवाणीक फोन हें हाजे ऑथर खंय मेळटा आमकां म्हणून आमी कनेक्ट करता ताका म्हणून ताणें मिगेलें आमी फार्माकॉलॉजी डिपार्टमेंटाक हांव काम करचे कडेन कनेक्ट केलें तेन्ना हांव म्हणलें कशें जावं हांव न्ही 1000 कटल्यार लेटर येता आयलां म्हणलें जानकी तूच बरयली वय मस्त 1000 कटल्यार लेटर येता आसा म्हणून आपणे कांय येचन काणाकाचें आनी ಸ್ವಲ್ಪ 1000 येता कित्याक म्हळ्यार जनाक आनी सयसूचें जायना तिका कोणेय न्याय दिना म्हणून जाल्यार कोणें न्याय दिवंक वयना ह्या पब्लीक ओपिनियन सार्वजनीक अभिप्राय रूपण करचे खातीरच पयला आमी आदेश हें दिलें जना रिक्वेस्ट केल्लें बरें आदेश दियाची म्हणून सांगून कित्याक म्हळ्यार डेमोक्रेसी जनालें फ्यू मिनिस्टर्स फ्यू अधिकारी केले नहीं ते देश म्हणून ना सेक्रेटरी सांगता सर कुडे आमी कशें करता ती म्हणून ते पेपरार घालयत आमी कशें एक्शन घेता ताका म्हणून तशी जायना तुम्ही कसं एक्शन घेता म्हणून इन रायटिंगार दिवका इन रायटिंगार दिवन घेवन कडेन नंतर पब्लिश करता सिग्नेचर घालून दिवका म्हणजे पुढे
फॅक्स मेसेज मात्र फॅक्स मेसेज तो सेक्रेटरी सिग्नेचर घालून घेऊन उद्यावाणे दिन पटेल उद्यावाणे पब्लिश करता नाही जाल्यार पब्लिश करूं जायना म्हणून ताणें सोमार मंगळार भितर ते उद्यावाणीके पटयलें बुधवार तिकाय मेळ्ळें तेंची आमकां आश्चर्य 7-8 महीने स्ट्रगल करता आसती एटलिस्ट 3 महीने जाले नंतर हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाय नाशिल्लें जे जालें 3 दिवस भितर प्रॉब्लेम सॉल्व जालें कशी म्हूण सांगलो ते तूं नेक्स्ट हे पळय जानकी चेरकाडी शारदा हायस्कूल ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು ती पूण काम करता आशिल्ली पळय थंयची एक एडिशनल पोस्ट तांणी क्रिएट केलें गव्हर्मेंटाचो इट्स एडेड स्कूल क्रिएट केलो दॅट मॅथमॅटिक्स लेक्चरर पोजिशन करून तिक थंयची काम दिलें त्या पुणे करून येशिल्लें जाल्यार जे जालें हे प्रबल शक्ती आनी तांगेले अभिप्राय रूपणे जनाभिप्राय रूपणे ते केले पेट्टाक कितें जालें म्हूण जाल्यार ಒಟ್ಟು 6 दिवस भितर तिका बस तिगेलें पोजिशन मागीर मेळ्ळें गव्हर्मेंट सॅलरी तिका तें कंटिन्यू करपाचें अरेंजमेंट जालें हांव कसलें सांगचें कसं म्हळ्यार पळया आतां खंयचेय प्रॉब्लेम सॉल्व करचो जायना म्हूण जाल्यार इंडिविज्युअल सॉल्व करचो ना म्हूण जाल्यार हे ऑर्गनायजेशन तांगे म्हाका पार्टिकुलर आपका एक दोनी ऑर्गनायजेशनानूय कसं करता म्हूण सांगल्यार डेमोक्रेसी कसं आसा पळय त्या प्रिंसिपल फॉलो करता हे डेमोक्रेसी प्रिंसिपलार केलेलें जनाक सांगेल कसं म्हळ्यार ह्या देशाचे वडय तुमी म्हूण सांग तुमकां कळतुवे गोतसुवे म्हूण सांगून तशें वॉर्न केलेलें तातूंत इंट्रस्टींग पॉयंट कसं म्हळ्यार व्हेरी इंट्रस्टींग जेन्ना फर्स्ट टायम न्ही हांवें त्याच टिमका म्हणलें कितें अशी कोर न्हू म्हळ्यार हे जनाभिप्रायक आमकां उत्पत्ती करूं येता म्हूण सांगून तुमकां आयडिया कशी येयली म्हूण या तातूंत कशें म्हूण सांगता हांव फर्स्ट ऑफ ऑल जनाक तांणी ही देशದ ಒಡೆಯ म्हूण सांगून 70 वर्स 50-60 वर्स जाल्यार गोतना कित्याक म्हळ्यार 3000 वर्स आमी परकीय आडळितांत वशिल्ले फर्स्टाच्यान मोगल्स आयले ताजे नंतर आनीक आयलो येवन कडेन पोर्तुगल आयले ब्रिटीश आयले फ्रेंच आयले पुरो येवन आमकां जावन घेवन राबून घेवन गुतरा त्या निमित्त फ्युडल सिस्टमांतूच आमी डेवलप जालेले एक दोनीचे ऑल ऑफ ए सडन डेमोक्रेसी येयले ते डेमोक्रेसीची व्हॅल्यू गुतना तांकां आत्तां जाल्यार म्हळ्यार इवन 75 वर्स जाल्यार आजीकय आनीकय तांकां MLA ओडू DC ओडू तशी आनी खंयची गव्हर्मेंट कामेली ओडू त्या कशें आमकां कळ्ळें म्हूण सांगल्यार आय वॉज शॉक्ड इन फॅक्ट ते 17,000 लेटर्स आयले म्हणटा पळया ते 17,000 लेटर्स ताची कॉपी आयली म्हणटा आमकां कळ्ळें आमकां आयली भितर ते तातूंत इंट्रस्टींग पार्ट कसं म्हळ्यार ते पुरो लेटर हांव वाचिल्ली आमगे वॉलंटियर्स पुरो वाचून घेवन सिलेक्टेड करून घेवन म्हाका दिलें सर हें कागद पळया सर हे तुमी पळोवपाची म्हूण सांगून तातूंत बारी स्ट्रायकींग पॉयंट हो आसा कितलींय जनाक जॉयंट कमिशनर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट कृष्णमूर्तीगे एड्रेस कशें म्हूण गोतना ಮಹಾರಾಜಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂಗಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಖಾವಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಗೀತೆ ಮಾಡ್ತಾ अभ्यास जावन गेला तांकां आनीक आमी डेमोक्रेसी गुतना जालें न्हय ते एक ताजे नंतर ते पोस्ट कार्डारी ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಜಾನಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಪೊಸಿಷನ್ನನ್ನು ಅವಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ आम्ही सांगेल कसं नाही आदेश दिवशी हे आता न्यायाधीश आदेश दिता नश करतावे त्यांनी कशी बरोवप आशिल्ली मागीर तेची विशय कसं म्हळ्यार तें जालें कडेन लास्टाक ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯ सो एंड सो कळ्ळें तांकां लेटर कसं बरोवचें कसं मागीर गोतना तसलें एक 200 लेटर आसलें तसलें ते लेटर सिलेक्टेड लेटर करून घेवन आमी पुराव उद्यावाणी पब्लीश केलें तुमकां आदेश दिया म्हूण सांगल्यार तुमी अशी बरयता ती हे कसं अन्याय त्या निमित्त
आणि त्या केलो सिलेक्टेड लेटर आम्ही ॲज इट इज फोटोग्राफ करून पब्लीश करतात ती म्हणून पब्लीश केलें. तांतू एकल्यान म्हाका कुडले फोन सर आज पेपरार आयलां पळय त्या लेटर हांव बरयलें सर. ओके ओके आतां तुका कळ्ळें मॅ तें कसं जाल्यार तशें बरयलें तुवें म्हणलें मुगेलें आं महाराजे राजे श्री पळय कसं न्ही सर मुगेलें अंदाज नाही तशें बरयलें तशें तर आमकां तेजें विंगड गोतना आमी बरयलें. आमकां कशें बरोवचें म्हणून गोत नाशिल्लें तें तूं सांगता न्हू सर आमकां कशें बरोवचें म्हणून म्हणलें पळय हांगा कितें पळय जनाक अभिप्राय रूपण कशें म्हणून शिकोवका कागद बरोवचें कशें म्हणून शिकोवका ताचे खातीर एक मॉडेल लेटर ताजे जोडूं घालें हांवें. कसं म्हळ्यार आतां एड्रेस करता कशी मान्य रे पुरो म्हळ्यार मान मर्यादे इरुवो रे मग तितलेंच सी मान्य रे बरयल्यार पुरो ಒಪಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ನಕ ತಶೇಚಿ ಜಾನಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಲ್ಲದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. एक मॉडेल लेटर बरयलें की एज्युकेशन म्हळ्यार पब्लीक एज्युकेशन म्हणटात त्या निमित्त तुमी तशें फॉलो करून बरोवका म्हणून सो फोन केला. एंड करचे कशी विधेय विधेय बरोवचें पळय स्टुडंट बरयलें म्हणके प्युअर सिन्सियरली कळ्ळें तांतू ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪುರೋ ಈ ದೇಶದ प्रजे स्वतंत्र प्रजे विधेय कितें कोणाय विधेय जावका म्हणना विधेय आसल्यार वायट न्ही बट एफेक्टीव जावन सांगता आदेश दितना तशी दिवका न्हू अशें म्हणून सांगलें. हाका म्हाका फोन केल्लो एक्सप्लेन केलें पण मरे आतां तुगेले अन्नाल कालारी विक्टोरिया महाराणी लंडन आसा पळय ती आमगेली राणी तिगेले पुरा पाळयेगार DC AC अन्नी तन्नी पुरा त्या निमित्त त्या लँग्वेज त्यांनी यूज करचें सब आशिल्लें. आतां तशी यूज न्ही न्हय ती फुडें विक्टोरिया महाराणी जाली हें महाराणी तो महाराज जाले तांणी सर्वंट्स आतां तांणी आमगेले सर्वंट्स पब्लीक सर्वंट्स हांव सांगता ना कॉन्स्टिट्युशनल आर्टिकल 2 तूं हांकां दे आर द पब्लीक सर्वंट्स म्हणून सांगलां. तूं पब्लीक न्हय तांणी सर्वंट्स न्हय. आतां तुगेले घर कडेक एक कोयर काडटले म्हणलें क्या महाराणी कृपे इट्टू देव इट्टू कसं गुडीसो ओळाग म्हणत तुवें ना तूं कसं म्हणटा कसं गुडीसो म्हळ्यार कसं करतात तांकां इन्सल्ट करता म्हणून म्हणचें न्ही म्हूण सांग एक्सप्लेन केलें. समचे रितीर सांगलें जाल्लें तेन्ना तो म्हणलो सर आमकां बद्द कोणेंय सांगून दिसलें सर आतां हांव अपास बरयता आनी तूं कॉपी पटयता सामकी पळय म्हूण सांग जायत रे पळय जायत पटय म्हणून दिवसूय बरयला ताणें ताका कृष्णमुर्ती कळ्ळें कसं बरयता ಎಲೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯೇ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹುಷಾರ್ ಕಸಗಿ ಪಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ कॉल्ड एक्स्ट्रीम्स ऑफ रिएक्शन. एके विधेय जेवचे एके वायलन्स घेवचे हे आमगेले अभ्यास वन ऑफ द मेंटल ब्लॉक्स सायकोलॉजिकल बॅरियर हे पुरा तांकां एज्युकेट करता म्हणून जाल्यार आमकां 25 वर्स केलें. त्या 25 करून हे दक्षिण कन्नड जिल्हे उडपी जिल्हे उत्तर कन्नड खंय आसा पळय थंय मास जालें. आत्तां जाल्यार बಳ್ಳारी रायचूर बिजापूर दावणगेरे आत्तां जाल्यार तसलें कागद येता म्हाका तांकां पुरो विधेय जावन तांकां हें कर आतांय कितें म्हळ्यार आमगे एज्युकेशन सिस्टमांचो डेमोक्रेसीचे व्हॅल्यू आर्टिकल कसं एक पार्ट शिवाय त्या पार्टात तुगेले रूल कसं म्हणना ते असल पब्लीक ऑर्गनायझेशनान करूं येता. ते आमगेलें हें जानकी एपिसोडान तो इम्पॉर्टंट म्हणून आमकां दिसलें तशी. मागीर तूं निमगे म्हाका ही आयडी कशी येयली म्हणून दॅट्स व्हेरी इंट्रस्टींग. पळय हांव आतां आर्टिकल बरयतना हें जानकी एपिसोड बरयतना ऑलरेडी अबावट 200 आर्टिकल्स बरयला हांवें. ಪ್ರತಿ ಪಡಿ ಬರೀತಾನ हांव रस्त्यार परवरतना खंय मिटिंगां परवरतना तुगेलें आर्टिकल बारी सांग आशिल्लें म्हणटाती. केलो जन म्हणटा तशें तुगेलें आर्टिकल पळोवन ब्लड बॉयल जालें म्हाका म्हणून तेन्ना अशीच एक म्हाका एक इंट्रस्टींग न्ही ब्लड बॉयल जालें मागीर कशें जालें थंड जालें क्लोज जालें. पण सी दीस इज द रिएक्शन ब्लड बॉयल जाता मागीर काय जाता
See, it should translate into action. वय आणि एक कसं की जाऊ का नेक्स्ट स्टेज जशी म्हाका ऐकून पुरो जालें ब्लड बॉयल जाता हें जाता कोप येता पुरो वय एक पटी मिगेल मास्टर म्हाका केनाडा शिकेल मास्टर आयताळ म्हणून तो मेळ्ळो ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ವಚನ ನಾನು ಮಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿತು ಮಾಡಲ್ಲ 80 ವರ್ಷ ತಗ್ತೇನೆ 80 ವರ್ಷ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಕ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೊಡ್ರು ಖುಷಿದಲ್ಲೇ ತೆಂತಾಕೆ ನಿಮ್ಗಿಲೆ ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗಿಲೆ ತಕ್ಕ ಕೋಪ ಇಲ್ಲೋ ತೊಂಬಳಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಂತ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕೂತಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳು ನೀನು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ तशी जनाक पब्लिक ओपिनियन क्रिएशन मात्र नाही क्रिएशन केलेलं ओपिनियन कम्युनिकेट कशी करू शकतो म्हणून हांव बरोबर आशिल्लें इट वॉज माय मिस्टेक सो जानकी एपिसोडांत फस्ट टायम आमी इंट्रोडक्शन केलें ಇಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ते ಸ್ಲೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಕಳ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಒಡೆಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ರವಾನಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮಗೂ ಕಳಿಸುವಿರಾ? पण han तो ऑलरेडी क्लोज सर तुमगेला आदेश दियाची म्हणून जनादेश आणि स्पष्ट आदेश म्हणून जाल्यार जनाक ते आदेश दिवचे कशे म्हणून गोतना कितें म्हळ्यार तांकां दोन ते गुलाब जावन वशील पळय हजार कडल्यान वर्सान तशें जावन गेलें. हें फस्ट टायम आमी इंट्रोड्यूस केलें टायमाकच 17,000 म्हळ्यार जनाक कशें करता म्हणून कोणें सांगता तांकां प्रचोदन करून दुंबी करा म्हणून सांगितलं, अशी करा म्हणून सांगितलं, भीक मागा म्हणून सांगितलं. त्या संस्थेक एक गांभीर्य असल्यार हें दिस इज अप्रोच म्हणून आमी फस्ट टायम आमी केलें. तूं लेक्चर बरो एकची ऑर्गनायझेशन एक आर्टिकल बरोवन न्हू वो सांगता म्हणून सांगून न्हू ताजे नंतर 700 आर्टिकल बरयला हांवें आदेश दियो म्हणून सांगून तशीच इनफॅक्ट आम्ही ओदूगाक ट्रेन केलें कशें आर्टिकल बरोवका म्हूण सांगून कशी आदेश बरोवका कशी पत्र बरोवका म्हूण सांगून हांव तें कसलें सांगता म्हूण सांगलें रे आतां पळय तुमकां वॉट्सॅप म्हूण आसा सर्क्युलेट सोशल मिडिया म्हूण आसा तेन्ना कसलें ना मिडिया मात्र सोशल कसलें ना. त्या निमित्त त्या काळार एक व्हडलें इन्वेन्शन दिसलें जनाक. ताजे नंतर जनान कागद बरोवचे फीडबॅक दिवचे अशें पुरो स्टार्ट जालें. त्या निमित्त हें आर्टिकल जानकीचे एक एपिसोड आमगेला तो भारी एक एफेक्टीव जावन आयलें. मात्र न्ही 5 दिवस भितर तिका न्याय मेळ्ळो म्हूण सांगून जनाक दिलसुचाक जालें. तिनीच कसं म्हूण सांगलें री डेमोक्रेसीची इम्पॉर्टन्स कळून न्हू जनाक हांवय हे पार्ट ऑफ द नेशन म्हूण सांगून कळचें एक कितें म्हळ्यार ताण आर्टिकल ताण एक आदेश दिलेले और पत्र बरोवन 1 वर भितर तिगे प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. म्हाका निमगी तलासाचें काय म्हणून पळय मिगेल आयकताला तितली तें बीन इम्पॉर्टंट हें म्हणून दिसता का. तशीच जानकीक तिका तें न्याय मेळ्ळेलें म्हळ्यार काम मेळ्ळेलें कितलें संतोश आशिल्लें. तिका मस्त संतोश जावन न्हू ती आमगे ऑर्गनायझेशन आयली येवन न्हू तिणें इन रायटिंगारी तें दिलें ते म्हळ्यार ते इन रायटींग जीन दिलेलें तेंच आमी पब्लीश केलेलें. तातूंत स्पश्ट जावन न्हू तिगेलें आर्टिकल तिगेलें हँड रायटींग म्हाका संतोश जालें. म्हाका हें स्वप्नां पळयलें म्हण कितें जाता सर म्हयने कटल्यान जायना तिलें 1 वर भितर तें कशें जालें म्हूण सांगून ताचे कितें म्हणलें तें बिगेल पवर न्ही आमा तें डेमोक्रेसीच पवर इट्स अ पवर ऑफ द डेमोक्रेसी. एक दोनी जन तीन आनीक सांगिल्लें म्हाका भारी शॉक जालें. तीन मिगेले आयले नंतर हें आर्टिकल बरोवच्या फुडें ती म्हळ्यार मळेकुडी जनांगाची तांगेले ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ तिगेल घर कडेन येयलीं ते घर कडेन येवन तिका म्हणलें जानकी तुका कोणेय न्याय दिला देशांत तूं आमगेलो जॉयन दा म्हूण सांगून
तांगे हातांत गन्न पुरो आशिल्लें. ती सगळी कसं म्हूण कळ्ळी. ती म्हणलें की कसं जालें तुमगेलें म्हणलें कसं जालें म्हणून. न्ही हाका क्रांती जावका म्हूण सांगून ते कोण म्हूण तुमकां कोण अशें परत. त्या निमित्त ती म्हणलें की इतलेंची म्हळ्यार हांव शानबाग सराले चमकले तांचे एक 15 दीस की 1 म्हयनो पळयता ते जायना जाल्यार हांव तुमगेलो जॉयन जाता म्हणलें की क्रांती हाडूंक सांग की क्रांती की म्हाका कसं म्हूण कळना जाल्यार आमगेलें मित्र कसं जायना रेडी ना एक चेडूं म्हळ्यार जानकी रॉंग वाटेन वचचें प्रिवेंट केलें एक संतोश. कित्याक म्हळ्यार नॅक्सलिझम जावं आनी खंयचीय इजम जावं इज नॉट द आन्सर. हिंसे इज नॉट द आन्सर. वायलन्स इज डेफिनेटली नॉट द आन्सर. आनी एकच आन्सर कसं म्हूण जाल्यार आमकां डेमोक्रेसी मेळ्ळें, प्रजातंत्र मेळ्ळां. तें प्रजातंत्र मूलक जावन आमगेले समस्या परिहार करता शिवाय आनी ते पिसफूल जावन करता शिवाय जनाभिप्राय रूपण करून करता शिवाय विंगड खंयचीय वाट ना म्हूण सांगून हें आमगेलें भारी संतोशान आमी हें एपिसोड कय जालें. ताजे नंतर हेच आमी ट्रिक दोन यूज करून घेवन सादारण अडेज 3 वर्सां अन्याय जाले तेन्ना एक आर्टिकल बरोवचें जनाक करे दिवचें म्हळ्यार अमकें अमको हाका कारण और अमकें निमित्त हे समस्या परिहार जावचे 7 दीस त्या निमित्त ताका पळयाची म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक 100 200 1000 2000 लेटर एक पटेल कुडले कोण जाल्यार ह्या हालता ते सुलभ ना. आणि मुखार कसं जत्तगी म्हणून एक आनी मुखार खंय वता म्हण कळना त्या निमित्त अन्याय केलो जावं डेलिबरेटली अन्याय केलो जावं अशी अन्याय घडलेली जावं अधिकारी आसो कोणूय आसो इवन मिनिस्टर आसो तांणी पब्लीक सर्वंट्स तांकां एक पटी ते हाल्ल्या म्हणून कितें जाता तेन्ना न्याय मेळचे 7 दीस म्हूण सांगून हें ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन जावं बळगेदार वेदिकेन जावं आमी 40 वर्सांत 7 दीस येयले म्हणल्यार ते एक म्हाका संतोश जाता. आयज आमगेली हे उपाख्यान पळोवन प्रजातंत्रांतू प्रजेची वडया आमी केन्नाय ते आमगेले बूक टेक्स्ट बुकांत आनी प्रवाजिताची जाल्यार खंयची नमनेर वडया जेवचे साध्य आसा म्हूण सांगून तुमी दाखोवन दिल्या जी म्हाका जाल्यार आजी मस्त विशय कळ्ळें आसा. एक आमी कशी आमगेले शक्ती दाखोवेत कसले एक हिंसीकरण अशी जस्ट एक कागद बरोवन वची आमी कशी एक आमगेले शक्ती प्रदर्शन कोरेत एक स्वतंत्र देशांत म्हूण सांगून सांगिल्लें. अंतू मात न्ही एक अनेक तूं नोट करका कोणी रस्त्यार चमकलें शिवाय हिंसे देवलें शिवाय डीसी ऑफिस येतराक टायम वेस्ट जाय न्ही. आतां जनाक आतां अण्णा हजारे ताणें केलें प्रोसेशन केलें मुंबईंत केलें 1000 कडल्यान जनां सगळे दिवस आयलीं 2 दीस आयलीं 3 दीस उण जाता येयलें. त्या निमित्त आतां टॅक्निक्स कसो सोदून करता म्हटल्यार जनां टायम वेस्ट जावचें नासा सरकारी प्रॉपर्टी नश्ट जावचें नासा असल पुरा कशें करूं येता पयनातले धरणा म्हणचे कोडले फातर उडोवचे कसल पुराय करताची त्यावेळी करना अशी तुम्ही कशे न्याय दिवयले म्हणून भारी चंद रितीर सांगले. या आमगेल्या हेची उपाख्यान आमगे सर्व वीक्षकांक एक मार्गदर्शक जत्ता म्हूण लेखून इतले वेळू जानकी केस पार्ट 2 विशयारी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर. नमस्कार. तशीची आमगे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण